एक दोन न्हय तर 10 ते 15 जणांक हावें मोक्ष दिला अशें तो सांगता। ताचे नाव अलेक्सी लिओनो। तो रशियातलो 37 वर्सां पिरायेचो तरणाटो। हरमला आनी मोर्जे दर्यादेगेवयल्या वाठारांनी 2 रशियन चलयांचो गळो चिरून खून केल्ल्या प्रकरणात ताका धरला। पूण ताचे कबुलीक लागून गोय पुलिसांक व्हडलो धक्को बसला। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। हरमल भामन भाटी एलिना कास्तानोवा हे 37 वर्साचे रशियन चलयेचो गळो चिरून खून केल्ल्याचे बिरेस्तारा उक्ते जाले। तपास चालू असताना शुक्रारा मोर्जे एलिना वानिवा हे आनीक एके 37 वर्सां पिरायेच्या रशियन चलयेची कूड मेळ्ळी। तिचोय गळो चिरून खून जाल्लो। विशेष म्हळ्यार खून केल्ल्या दोनूय चलयांची पिराय 37 वर्सां आनी दुबाविताची पिराय 37 वर्सां आसा आनी खून करपाची पद्धतूय तीच। ह्या प्रकरणात अलेक्सी लिओनो ह्या रशियन दुबाविताक पुलिसांनी अटक केली। उपरांत ह्या रशियन नागरिकान गोय आनी हिमाचल प्रदेशातल्या जायत्या जाणांचो खून केल्ल्याचे सांगले। तो खरें सांगता काय पुलिसांची दिशाभूल करता हाचो पुलीस तपास करतात। आपूण लोकांक मोक्ष दिता असो दावो दुबावित करता। ह्या दोनूय चलयांक मोक्ष दिला अशें तांणी पुलिसांक सांगला। हिमाचल प्रदेशातल्या कांय जाणांक मोक्ष दिला अशेंय ताणें सांगले। पूण हे माहितीची पुराय चौकशी केले बगर फुडली कारवाय करचे नात अशें पुलिसांनी स्पष्ट केला। ही माहिती खरी असल्यार व्हड हत्याकांड प्रकरण उक्ताडार येवपाची शक्यताय आसा। खून केल्ल्या मदीं दादले आनी बायलांचोय आस्पाव आशिल्ल्याचे दुबावित पुलिसांक सांगता। पयलीं इश्टागत करतालो आनी मागीर खून करतालो आनी हीच ताची पद्धत आशिल्ल्याचे ताणें पुलिसांक सांगला। डबल मर्डर खून प्रकरणातल्या ह्या दोनूय चलयांचो गळो धारदार शस्त्रांन चिरून खून केला। सध्या गोय पुलीस ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करता। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आनी व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात।